फाल्यां 20 तारखेर सांजचे 4 आमचे इनॉग्रल ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 24th पॅरा स्विमिंग कॉम्पिटिशन जाल्लें आसा. 28 स्टेट्सांतल्यान सादारण ते 518 स्विमर्स आयिल्ले आसात. तांचे बरोबर आनीक 300 आमचे ऑफिशियल्स आयिल्ले आसात. ताच्या भायर व्हॉलिंटियर्स आसात. म्हणजे सादारण ते जे भायले जे लोक हांगा आयिल्ले आसात सादारण 1000 लोकांचे केअर आमकां घेवपाक जाय. आनीक फाल्यां सकाळच्यान 8:30च्यान स्विमींग कॉम्पिटिशन सुरू जातली, पण ताच्या नंतर सांजचे आमी ओपनिंग सेरेमनी दवरलेलो आसा. परवा 21 तारखेर फूल सकाळचे 8:30 ते सांजचे 6 पर्यंत ही कॉम्पिटिशन चलतली. आनीक शेवटच्या दिसाक 22 तारखेर सकाळचे 8:30 ते 12:30 पर्यंत ही कॉम्पिटिशनां सोंपतली आणि क्लोजिंग सेरेमनी दनपारचे 12:30 जातले. आनीक वी एक्सटेंड म्हणजे आमी सगळे गोंयकारां खातीर अपील करतात की दिव्यांगा भितर पसून जे टॅलंट आसा, पोटेन्शियल आसा, कॅपेसिटी आसा, स्किल्स आसा, टॅलंट आसा ते खरें पळयतलो जर जाय जाल्यार तांणी ह्या मैदान स्विमींग पुलाचेर एसएजीच्या कांपालाचेर आसा ती येवचें. पार्टिसिपेशन आतां सद्याक आमकां 4 आसा, कारण असली कॉम्पिटिशन्स आनी असे कोचीस आमच्या गोंयांत भितर ना. आमी गोवा वी आर ट्रायंग टू मेक इन्क्लुसिव्ह इन स्पोर्ट्स, त्या खातीर आमी कोचीसय पळोवपाक पळयतात. बट समवेअर इट हॅज टू बिगेन and all those divyangs or their parents and all sports lover should come and watch and should see the capabilities and potentials of our swimmers.